2 दीस जाले हांवें आतां गजाल आयकता ती म्हणल्यार कुंकळे भुरग्याक असॉल्ट जाला म्हणून. भुरग्याक मारला आनी ते सिरियसली सद्या एडमीट आहा. सो हेचे बद्दल तुमकां कितें म्हायती आनी कंप्लेन कितें आयल्या? पळय ऑफिशियली म्हाका कसलीच कंप्लेंट येवना. पयलीं आमकां कळ्ळें तें सोशल मिडियाचेर आनी सोशल मिडियाचेर कळटगीर गव्हर्मेंटान ताची दखल घेतली आनी आमी इमिजिएटली आमच्या ऑफिसराक धाडून रिपोर्ट घेवपाक लायलो. स्कुलानूय म्हाज्या म्हायती प्रमाणे अशी ऑफिशियल कंप्लेंट कोणाची येवना. कोणे तरी पुलिशेन वचून कंप्लेंट लॉज केल्या आनी आमकां रिपोर्ट आयला आनी तातूंत म्हाका थोड्यो थोड्यो गोश्टी मातश्यो अश्यो ऑब्जेक्शनेबल दिसता. प्रायम्या फेसी पळोवंक गेल्यार अशें दिसता की 4 क्लासी आसा आनी 6 टिचरी आसा, तरी आसतना एक क्लास भुरगीं आसा पूण टिचर ना अशें जावंक शकना. सो आनी थंय त्या स्कुलान CCTV बी सगळें आसा. सो आमी मॅनेजमेंटाक इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या CCTV फुटेज सारके तपासा. कोण जर नेग्लिजन्स कोणाची आसा जाल्यार दॅट पर्सन शूड बी टेकन टू टास्क. कित्याक खंयच्याच परिस्थितीन भुरगीं ती 7 वर्सांची भुरगीं आनी तांकां नेग्लेक्ट करूंक फावना. तांचे कडेन कंटिन्युअसली कोण नाल्यार कोण आसपाक जाय. सो त्या दृश्टीन आमचो तपास चल्ला आनी कोण गिल्टी आसा ताचेर एक्शन आमी घेतले. केन्ना पर्यंत रिपोर्ट तुमकां येतलो? रिपोर्ट ऑलरेडी आयला. रिपोर्ट आयला. आमी डिटेल इन्स्ट्रक्शन्स हाका मॅनेजमेंटाक दितले कित्याक आमचो रोल लिमिटेड आसा. ते प्रायवेट जेन्ना स्कूल आसता तुमकां दुसऱ्या केसींनी खबर आसतलें की अपॉयंटींग ऑथॉरिटी प्रायवेट मॅनेजमेंट, डिसिप्लिनरी ऑथॉरिटी ते. म्हजो रोल एज डायरेक्टर तांणी कितें एक्शन घेतलें जाल्यार एप्रुवल दिवपाचो म्हजो रोल आनी ते कायद्या प्रमाणे दोगांकूय ऑपॉर्च्युनिटी दिवन म्हाका ताजेर डिसिजन घेवचें पडटा आनी त्या खातीर मातसो टायम लागता. पूण टायम जरी लागलो की प्रॉपर एक्शन जातलें इतलें हांव एश्युरंस दितां.